सगळ्यांक नमस्कार. आजचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे फाटले जे कारण आसा, जो उद्देश आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य केले. एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो आनी ह्या आरोपाचे खंडन करपा खातीर तुमचे मुखार आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर काल बीजेपीच्या पदाधिकारी एक्स MLA दामू नाईक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान बी काल पत्रकार घेतली गेली आनी तातूंतल्यान बी आरोप आमचेर जाले. मुद्दम खास करून तुमचे मुखार आयिल्ले आसा. आमच्या सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंताक सरकार जेन्ना घडले ते घडचे पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार आशिल्लें, ह्या सरकाराक हांवें म्हाजो पाठिंबो दिल्लो. पर्रीकर भाई गेले, तांचे फाटल्यान सरकार चेंज जालें, डॉक्टर प्रमोद सावंत आयले, तांकांय बी आमी सपोर्ट दिलो आनी आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा बरोबर तांची प्रत्येक सुखदुख्खां जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोंयची बऱ्या खातीर जी डिसिजन घेतात त्या सुखदुख्खाक आमी सदांच तेंचे वाचलेले. पण जेन्ना कसलीच कारण नासतना एक वेगळे तरेचे विधान, वेगळे तरेचे उलोवप आनी बेजबाबदारीचे, कित्याक एक CM पदाचेर जेन्ना आसता आनी CM पदाचेर आसले नंतर एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य जेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हेचो विचार केल्लो गेलो वता. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आयज हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले कडेन आसा. विशय पयलीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं संजीवनीचो आमी एक प्रोजेक्ट CM मुखार मांडलेलो. तो प्रोजेक्ट CM मुखार मांडले नंतर जेन्ना आमी भायर आयले, तुमी सगळे पत्रकार सगळे आशिल्ले आनी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमच्या संस्थेक सांगलो आनी तुमच्याच भितरल्या भावना आमकां जेन्ना IITचेर प्रश्न केलो तर त्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें कितें दिलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजें इतलेंच मत आशिल्लें, जेन्ना सांगे भागा भितर IITचो विचार आमचे फाटले मुखेलमंत्री मनोहर भाईन हांणी केलो आनी ताका आमी दुजोरा दिवन ती सांग्या भितर हाडपाचो प्रयत्न केले. पूण वेगवेगळे कारणास्तव आतां तुमचे मुखार येता सरळ सगळे घेवन येता. वेगवेगळे कारणास्तव सांग्या वयल्यान ती परत मेळावली गेली, 70 भागांक केली आनी 70 भागांक आयज गोंयभर लोकांक खबर आसा. आनी जेन्ना तुमी विचारलें की कितें हे विशयाचेर फक्त हांवें सांगलेलें की चड करून जर जाता जाल्यार IIT हो गोंयांत जावपाक जाय, की IIT प्रोजेक्ट हो गोंयांत उरपाक जाय ह्या मताचो. ती गोंयच्यान न वचची हेचे खातीर जर कितेंचे प्रॉब्लेम्स येता जाल्यार अजून पर्यंत आमी सांगे भागा कडच्यान वेलकम करता. जाल्यार ह्या स्टेटमेंटाक म्हाजें खंय कितें लुकसाण जालें किंवा खंय कितें चुकलें किंवा खंयच्या गव्हर्मेंटाक हांवें कितें म्हणलें, तो हो विशय जो आसा खंयच कांय नासतना आयज जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता सरकार माध्यमांतल्यान, जेन्ना सरकार बरोबर रावन आनी तेंच्या तडी जोड जेन्ना तडजोडचे आशिल्ले त्या टायमार आमी तेंचे बरोबर आशिल्ले. आतां ते होलसेल जे हाडल्यार ते घेवन ते सरकार मेजॉरिटी घेवन चलोवंक कांय हरकत ना, पण जेन्ना तडजोड आशिल्ली त्या टायमार प्रसाद गांवकारा बरोबर धांवताले हेय बी तांकां खबर आसा. तो हो सगळो विशय जेन्ना CMच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसा, हांव पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक स्पश्टीकरण करूंक सोदता की सांग्या वयली जो थोडी सांगला म्हाका की तेणी जो म्हाजेर आरोप केला की तो जमनीच्या प्रकरणाक डिलींग करपाक भोंवतालो म्हणून. सांग्या वयली जी IIT येता त्या जमनीच्या प्रकरणाक तो डिलींग करपाक भोंवतालो. म्हाका इतलें सांगचें, ताजेर हांव स्पश्टीकरण सगळें दितां. आयज खंयच्याय गव्हर्मेंट जमनी भितर जर डिलींग केले नंतर जर कमिशन सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. खंयचेय जर गव्हर्मेंट लँड आसा तातूंत जर डिलींग जर जाता आनी जर डील करून जर 4 पयशे सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. किंवा दुसरी हांवें जी प्रॉपर्टी दिल्ली जी प्रायवेट सोसायटीची त्याही प्रॉपर्टीचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की 1 रुपयाचें कमिशन काडून दाखोवचें. त्या प्रॉपर्टीचेर तुमचें डिलींग केल्या खंयच्या बाबतींतल्यान जाल्यार 1 रुपयाचें कमिशन काडून त्या सोसायटी कडच्यान, ती सोसायटी आसा ती आतां कन्वर्ट इंटू कंपनी जाल्ली कडेन आसा, तांचे कडच्यान 1 रुपयाचें हे काडून दाखोवचें. सो म्हाजें सांगपाचें मत इतलेंच की हांव पयलीं
जाल्लें आमदार जेन्ना जालो आनी म्हाजो पयलीं वाडदिवस आशिल्लो आनी पयलीं वाडदिवसा दिसा सीएम आमचे मनोहर भाई ते तेन्ना आयिल्ले आमचे कडेन विश करपाक आयिल्ले भरपूर मोठे खूब लोक आशिल्ले आमचे फातोर्डेचे आमदार तेन्नाचे विजय सरदेसाय आशिल्ले आनी बाकी सगळे मंत्रीगण आशिल्ले आनी तांणी एक थंय सांगिल्लें लोकां भितर सगळे लोकांक सांगिल्लें तुमकां हांव मुद्दम दाखयता सगळे लोकांक ताणें सांगिल्लें कितें सांगिल्लें की सांग्या भितर आपण IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो घेवपाचो आमी निर्धार केल्ले कडेन आसा आनी थोड्या दिसांनी तेजे सगळे पेपरवर्क जे आसा ते सगळे क्लियर जातले आनी आमी सांग्या भितर काम प्रारंभ करतले जेणे करून सांगेचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर खंय तरी आमी बऱ्या पडटले हे सगळे हातूंत भितर वाडले मनोहर पर्रीकर हातूंत सादी सिंगल ताचे एक 2 लायन वाचून दाखयता या प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की सांगेतील IIT प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून मंजुरी मिळतात कामाला प्रारंभ करूया एकदाच हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर सांगेतील विकासाची दालने खुली होणार आहे या प्रकल्पासाठी विविध सवलतींचा पायाभूत विकास नक्कीच होणार आहे IITच्या रूपाने शिक्षण क्षेत्र हे रोखते सांगेत लावल्यानंतर त्यांचा सुगंध संपूर्ण गोव्यावर पसरणार आहे सकारात्मक दृष्टिकोन उद्योगाने पाहिल्यास सभोवताल विकास आपोआप होतो सांगेच्या विकासाची मी खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली आहे हे वक्तव्य आमचे मनोहरबाईचे आयज तांचे आत्मो ज्या जाग्यार आसा म्हाका दिसता तळमळटा आसतलो की ज्या उद्देशान तेणी हो विशय फुडें व्हेल्लो त्या टायमाचेर तो उद्देश आज खऱ्या अर्थान खंय तरी वेगळे तरेन चलपाक लागलो आसा आनी म्हणूनच हेजेर फुडें वतना पयलीं हांव सांगूंक सोदता की IITची प्रपोज सायड केली ती पयलीं विलेज कोटारली ही पयली जमीन दाखयली ती आनी जेन्ना मनोहरबाई गेले डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी चार्ज घेतलो तेन्ना तांकां 16/9/2019 आमी लेटर केल्लें त्या लेटरा भितर सगळें सांगिल्लें की IIT प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना हे कित्याक लागून केलें की जेन्ना त्यांनी डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट आसता आमचो 70 व्हरपाचो हो डिसिजन ताणें घेतलो तेन्ना त्या वेळाचेर तांकां हांवें लेटर केलें आनी त्या लेटरा भितर सविस्तर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ IIT प्रोजेक्ट फ्रॉम सांगे तालुका टू सत्तरी तालुका हेजेर हांवें सविस्तर आमची पळय जमनीचें कितें हें आसा तें सगळें दिल्ले कडेन आसा पळय हाजे पार्टिकुलर्स बाकी सायट नंबर सेकंड सायट आनी थर्ड सायट म्हळ्यार पयली सायट आमची आशिल्ली कोठारली दुसरी सायट आशिल्ली ती रेवणा आनी तिसरी सायट आशिल्ली ती उगे हे 3 सायटी पयली सायटीची ताका लोकेशन पळय लोकेशन दिला कोठारली दुसरी सायटीची सर्वे नंबर 21/1 21/2 3 4 5 6 7 टोटल एरिया 90 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली गव्हर्नमेंट लँड तातूंत 70% आसा प्रायवेट ओनरशीप तातूंत 20% आसा टेनंट लँड तातूंत साधारण 10% आसा हो माझा सगळें सर्वे करून दिल्लो फर्स्ट कोटारली लिगल स्टेटस दिल्ले कडेन आसा तांकां ओनरशिप क्लेम जे आसा ते 3 लाख तो क्लेम करता म्हणून ते शंकर नाडकर्णी आणि त्यांचे बाकीचे जे कोण फॅमिली मॅटर आसा त्यांचे भितरल्यान एस्टिमेटेड कॉस्ट दिली तांकां साधारण 60 कोटी रुपये घालचे पडटा तांकां कोटारली हेजे भितर आमचे एक अंदाज एस्टिमेट दिल्लो दुसरी जी लँड आसा ती रिवणा तातूंत भितर कोणामळ म्हणटा विलेजी ती लँड पडटा 109/1 ही विलेज रिवणातली 200 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली ते काडपाक मेळटा एक्चुअली जमीन आसा 500 हेक्टर पूण 200 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही दिल्ले काडपाक मेळटा 100% गव्हर्नमेंटाची लँड गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड तातूंत प्रायवेट ओनरशिप कांयच ना त्यानंतर टेनंट लँड कांयच ना त्यानंतर लिगल स्टेटसची कांयच रिस्ट्रिक्शन ना आणि त्यानंतर लँड डायवर्ट करपाक मेळटा एज पर पॉलिसी जर क्रिएट केलें जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड डायवर्ट करून आमी ती IIT खातीर यूज करूं शकता असो म्हणजे तांचे दिल्ला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड सांगता तुमी कितले सांगता की ती जी लँड आसा ती टोटल बॅरल लँड आसा म्हाका फुडें वता टोटल बॅरल लँड सगळो आंगणतळो आसा आणि म्हणूनच आमी ती सायट कित्याक ते आमी खंयचे तरेचे रानाची नुकसाण न करता आमी ती करूं शकताली त्यांची अवेलेबिलिटी युटिलायझेशन सगळें दिल्लें आमी लँड अवेलेबल अँड फॉर युटिलायझेशन 70% पयली आशिल्ली 80% आनी 90% हे युटिलायझेशन आमी दिल्ले कडेन आशिल्लें तांकां रोड कनेक्टिविटी दिल्ली खंयची जमनीक बरी कनेक्टिविटी आसा व्हेरी गुड आसा खंयची बरी ना खंयची आसा क्लियर तांकां दिल्ले कडेन आशिल्लें सो ही कोटारली विलेजीचे विशय आता कोटारली विलेजी जेन्ना हांव वता तेन्ना हो सायट प्लॅन आसा आनी ह्या सायट प्लॅना भितर 1 ते 7 सब डिविजन आसा आणि त्याच बरोबर भितर पॅडी फील्ड थोडी आसा
जी खूपशी वर्सांनी पेंडिंग आशिल्ली लोकांना लायन जवळ माझी आधी जर केन्ना ती शेतकार लायन पळयत ना. सकल जो भाग आसा तो हेका कनेक्टिविटी 2 वटेन आसा, एक वटेन आसा दुसरे वटेन आसा. सकल जो भाग आसा तो शेती भाग, त्या लोकांक आमी केन्ना डिस्टर्बन्स करपा नाशिल्ले. लोकांचो थोडोफार तेन्ना विरोध जाल्लो की आमची शेतां ही वतली म्हणून, पूण ही शेतां वचना. ही हाजी वयली जमीन क्लियर आसा, ती जमीन ती वताली. तो त्यांनी थोडाफार विरोध आशिल्लो ताका लागून आनी त्या लोकांचे आमी कन्विन्स करून लोकांक आमी समजूत करून सगळें टाळून घेतिल्लें भायर. ताजे नंतर 10 लाख एरिया स्क्वेअर मीटर एरिया आणि ताजे नंतर जी फुडें एडिशनल तांकां जाय आशिल्ली ती केपें तालुका पडटाली. केपें तालुका पडटाली हो एडिशनल पार्ट, हो सगळं ग्रीन केलो तो एडिशनल पार्ट, ही केपें तालुका पडटाली. पूण ती सेकंड पार्ट जाय जाल्यार विचार करया सांगलें 10 लाख एरिया तुमचे प्रोजेक्ट जाय तसो बसोवपाक मेळटा. हो पटालीचो हांगा कसलेच विशय म्हणजे लिटीचेर येवपाचो प्रयत्न येना. जे टायमार हाजो विशय आमचो एजी पांगम सर तशेंच ह्या जमनीचे जे थोडेफार जे लिटिगेशन आशिल्ले ते नाटकर्णी कुटुंबाचे फॅमिलीचे मेंबर्स आमी स्वता जावन थंय बसले, डेप्युटी कलेक्टर आमी बसोन हेजेर विशय केल्लो. त्या टायमार तेणी हाजेर क्लियरिटी हाडूना. नाटकर्णी फॅमिली थोडोफार तेणे विश्वासान घेतिल्लो आनी तो विशय जेन्ना पयलीं मनोहर बाईन घेतलो तो हो जेन्ना बी घेवपाक आसलो तो घेवना आनी ताका लागून हो तसोच विशय थंय उरलो. तांचे कडेन टायम खूब कमी आशिल्लो त्या टायमाचेर, IIT कडेन टायम कमी आशिल्लो, जाता तितले बेगीन तांकां करपाक सोदताले. आनी ताका लागून आमी तांकां सेकंड प्रपोजल दिलें म्हाजे एरिया भितर, जी एरिया गव्हर्मेंटचीच आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ फॉरेस्टाच लँड आसा, ताजो स्टेटस रिवणा ताजो तांकां टोटल आमी स्टेटस दिलो क्लियर करून. ही टोटल जी एरिया आसा येलो मार्क केल्ली कडेन आसा भितर ती सगळी रिवणाची एरिया आनी टोटल सडो एकूय झाड ती जाळपाची परिस्थिती ना. आज मेळावळीन जे घडटा त्या पद्दतीचे ना, हें तुमकां पयलीं क्लियर करता. गव्हर्मेंटाचीच लँड फक्त एक डिपार्टमेंटाच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर ट्रान्सफर सुद्दां केल्ली आशिल्ली, करपाक मेळना अशें सगळें करपाक मेळटा. इच्छाशक्ती आसपाक जाय, इच्छाशक्ती आसा जाय जाल्यार सगळे रूल्स आमचे करपाक जाता. आज गोंय सरकाराच्या म्हणजे PCCM आमचो गोंयचो आसा हो 40 हेक्टर जमीन कन्वर्ट करून दिवंक शकता. ताजी वयली पळय एरिया आसा ती एरिया आमकां एक तरी बेंगलोर किंवा दिल्लीच्यान आमकां एक्विट करून हाडची पडटा आशिल्ली. त्या वेळार ताचे कडेन टायम नाशिल्लो आनी टायमा लागून तांणी सांगलें की आमचे कडेन हें जावपाना म्हणून. सायड बाय सायड तांणी मेळावलेची जमीन फुडी काडली. ती फुडी काडटना म्हाका शेवट पर्यंत म्हाजोय स्वार्थ आशिल्लो. स्वार्थ असले की लोकांची जमनी विकती घेवन तातूंत कमिशन खावपाचो स्वार्थ न्ही. स्वार्थ इतलो की IIT जाले नंतर म्हाजी सांगे भागा भितर काही प्रमाणात लोकांक नोकरी मेळटल्यो, काही प्रमाणात सांगेचो जो एक पळोवपाक आयज जो दृश्टिकोन लोकांचो आसा तो खंय तरी चेंज जातलो, बरी कितें तरी उदरगत जावपाची पावल आसतली, हो म्हाजो स्वार्थ आसलो. तर ह्या स्वार्थाचेर कितले वेगळेच स्टेटमेंट करून वेगळें केलें. आयज तिसरी गोष्ट ही आमची जमीन आसा ती उग्याची, ताची सगळे एंटीस्पेट सगळे लायले कडेन तुमी जाल्यार हांगचे घेवपाक जाता, कांय हरकत ना. हो ताजो सायट प्लॅन हो भितरलो टोटल सायट प्लॅन हांगा आसा आनी ताजो व्हडलो प्लॅन आसा. टोटल मार्क करून दिली आनी हें इतलें काम कलेक्टराक घेवन आमचे मडगांवचे कलेक्टर सावथ गोवाचो कलेक्टरच आसा अजीत रॉयाक घेवन डेप्युटी कलेक्टर सांगेचे हांकां सगळ्यांक घेवन हें काम आमी फटाफट तातडीचेर केलें आनी हेजी सगळें प्रोसिजर कितें आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक धाडून दिलो. काल आनी 2 वक्तव्यांचे जाले. आमचो दामू ताणें केलें, त्याच बरोबर रमेश तवडकरान केलें. स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांव म्हणजे फातोर्डाक आसा, आसतोळा सांगता चार्ज करता. ज्या मनशाक ह्या गोष्टीची कांयच कल्पना ना, कोणाकडेन जे तरी फीडबॅक घेवप आनी त्याची बसून उलोवप हे पोपट जाल्या सगळे. हे BJPचे सगळे पोपट जाल्यात आनी म्हाका दिसता ती थोडीफार ती जी BJPची जी धोरणां आसा ती आमच्या सारकी मनशाक पटना, तेन्ना आमी अशे पद्दतीचे आमकां उलोवपाक पडटाय. आनी जे मनशाक पोपट जावपाचे आसा ते BJPच्याच भितरल्या हाचे भितर आसतले. हांव क्लियर आजून स्टेटमेंट करता. काल दामू जे उलयला त्या दामूक म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा, तुवें फातोर्ड्याक कितें पर्यंत डेव्हलपमेंट केला? आज माझे म्हणजे वेगवेगळे प्रपोजल इतलेच नाही, IITचेच नाही आणि खूपशी प्रपोजल गव्हर्मेंट माध्यमा कडेन दिल्ली कडेन आसा. जाल्यार तेजें नांव वेगळी प्रेस घेतलो, तेजें नांव वचना. म्हाका आयज कडेन इतलेंच खंडन करपा आसा, तवडकरान काल संजीवनीचे विशय उलयलो. संजीवनीचे कितें पर्यंत तेंच्यांनी हें केल्ले कडेन आसा, अभ्यास केल्ले कडेन आसा हें म्हाका सांगचें. BJPच्या कोर कमिटीन जे काल नांव घेतले कडेन आसा ताणें कितें पर्यंत अभ्यास केलो?
नाल्यार हांवें कितें अभ्यास केलो तो हांव सांगता. जेन्ना शेतकारा कडेन मिटींग घेतली हांवें, शेतकारा कडेन मिटींग घेतले नंतर जेन्ना 1 म्हयन्याच्या भितर हांव सगळो प्रोसेस तयार केलो आनी म्हाका दिसलें खंय तरी ह्या वर्साक आमी फॅक्टरी चालू करूं शकतात आज त्या कंडिशनाक. आनी म्हणून हो रिपोर्ट काल दिल्लो तुमचे कडेन सगळ्यांक पावलो आसतलो. ताणें तेजेर कितें रिपोर्ट केला आतां सत्य उलयता हांव. काल तुमी म्हाका विचारलें संजीवनीचेर भितर कितें जालें म्हणून, तुमचें कितें उलोवप जालें म्हणून. आतां सत्य उलयता हांव आनी तें सत्य हांव इन रिपोर्टाक हाडटलो मागीर तुमकां दाखयतलें. म्हाका सांगपाक उद्देश इतलो की संजीवनीचेर काल एकूय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर. एक्च्युअल फॅक्ट सांगता हांव. तरी आसतना भायर सरकाराक आमी पडना, सरकार आमगे आयकून घेतलें हो विशय म्हाका मानचो पडलो. पूण सांजे 7 वरां भितर एक लिटिगेशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वत म्हणून. कितली डील म्हाजी पळय जाल्या पळय ती काडची. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. सरळ चॅलेंज पाहिजे. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची कितली डील पळय आमी केल्या ती काडची. नाका तेणी हत्या करप न्ही. आनी त्याक लागून हांव कितें सांगूंक सोदता की आयज मेळावे सारक्या एरियेक जेन्ना असो प्रसंग लोकांचेर येयला, आतां हांव आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांचेर येता. जेन्ना मेळावली जेन्ना जमीन गव्हर्मेंट आपली म्हणटा, आयज आमच्या कडेन खूब जाणां गव्हर्मेंटाची जमीन आसा. आफ्रामेत म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा आनी आमी त्या लोकांक कितें दिवपाक जाय. कित्याक कितलेशेच वर्सांचे तेंची ती पिकावळ आसा आनी ते जमनीचेर ते जगतात. आज मेळावेच्या लोकांक कदाचित म्हाका दिसता गेल्ली 50 वर्सां भितर तांकां वाट दाखोवपाक कोण मेळना. ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमन्यो तुमी जेन्ना रोयता खाता तेन्ना तुमी त्यो खंय तरी ऑफिशियल तुमी डिमांड करा आनी त्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी घेयात म्हणून. पूण ती केन्ना त्या पिशेन घालपाक गेल्या त्या लोकांक भितरणी दवरले. आयज तांकां एक्च्युअल कळ्ळें की ह्या गांव उद्ध्वस्त जातकीर कितें जाता म्हणटा. ती जमीन जेन्ना आमी कंपेरिजन हातूंत भितर आसा ती जमीन जेन्ना कंपेरिजन केल्ली त्या जमनीक रस्तो ना जवळ 3 किलोमीटर. झाडां मोठी मोठी आसा. कशें रावन तुमी कापतले हेची आमकां कांय शाश्वती ना. आनी कशी तिची आयडी तयार करतले. सो म्हाका सांगपाक उद्देश इतलोच की ज्या पद्दतीन हे आरोप केले गेले वता आयची घडीक हांव कितलें सांगूंक सोदतां. पायदेव आसा, दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो, तेवटेन बिंबेश्वर आसा, सायबीणमाय आसा आमगेली, पिरा आसा. हांव सगळ्यांक साक्षपूर सांगता, हांव नाल्ल हाती घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें जर हेराफेरी जाले आसत, कित्याक हांव कमिशन खावपाक वता आसत जाल्यार सीएमान स्वता म्हाजे पायदेवाळांचें, कित्याक पायदेवळ आमचें अशें जागृत देवस्थान तें येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक आपल्या कडेन वता म्हणून. हांव क्लियर करता ह्या विशयाचेर. असं जायत जाल्यार तेणी येवचें सरळ. अशी नाका तरी वक्तव्य करची न्ही. हांव सदांच ताका मानतालो आनी आजुनूय मानपाची परिस्थिती म्हाजी आसली. पूण काल जें वक्तव्य केलां एटलिस्ट म्हाका विचारतले जाल्यार प्रसाद तूं अशे पद्दतीन कितें कितें उलयता, तूं कित्याक अशें उलयता, सरकारान कितें तरी विचारपाक आशिल्लें. पूण सरकारान विचारपाची खंयचीच हिंमत दवरले कडेन ना. तेणी सरळ म्हाजेर हो आरोप केलो. म्हणून आयची घडीच्यान तेजी पळय एक इमेज म्हाजी गोंयकार आशिल्ली ती खंय तरी सायडीन गेले कडेन आसा. आनी म्हणून हांव क्लियर सांगता की ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता. आयज हांवें लेटर केला आनी हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता. हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली त्या वेळाचेर हांवें कॉर्पोरेशन जें आशिल्लें ताचो राजिनामो दिल्लो. तें तुमकां खबर आसा आनी हे प्रसाद गव्हर्नर एकट्यानच केल्लें. आयज हांगच्यान हो पाठिंबो जो आसा तो आतां हांव आमची गव्हर्नरा कडेन वतलो आनी ताका दिले नंतर हो पाठिंबो हाची डेटीच्यान विड्रॉवल आसतलो. कसो करपाक हांव ह्या माध्यमांतल्यान म्हाजे जे लोक आसात सांगेचे, म्हजे वोटर्स, म्हाजे हितचिंतक सगळे सांगेचेच न्ही तर गोंयभरचे हितचिंतक तेंचे कडेन मागता की ह्या पॉलिटिकल हितूंत जेन्ना खंयच्याक मनशाक दिसता की आमच्या जागो, कित्याक सांग्या हो जागो आशिल्लो गेल्ली 20 वर्सां बीजेपी कडेन आशिल्लो. आयज तो आमी काडून घेतला. काडून घेवन सुद्दां परत ताचे बरोबर रावले. कित्याक मरोन बायचें धोरण वेगळें आशिल्लें आनी त्या धोरणाचे खंय तरी आमी सकारात्मक विचार करून फुडें वतले ह्या उद्देशान रावले. पूण दैव सुगान तो आयज आमचे तेन्ना सरकारांचे कडेन पावले तरी आसा फुडें कंटिन्यू केला. पूण हें धोरण आतां जी बीजेपीचें धोरण आशिल्लीं तें धोरण सगळें कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले कडेन आसा. आज वेगवेगळे जेंचे पळय बीजेपीचे भितर काम करणारे लोक आसात ते खूब वर्सां काम केल्ले तुमी पळयतात की मिडियांतल्यान येतात ते सगळे खंय तरी भायर सरपाक लागले. कित्याक जाल्यार इतलेंच कारण आसा की ही धोरणां घेवन फुडलो गोंयचो उद्धार जावचो ना हें क्लियर आसा. आनी म्हणून म्हाज्या हांव सांगेच्या मतदारां कडेन, म्हाज्या सांगेच्या लोकां कडेन, म्हाजे सांगे सगळे भाव भयणां कडेन हांव मागता की कोणीय पॅनल जावपाची गरज ना. सांगे कशें चलोवपाचें आनी कशें फुडें व्हरपाचो हेची ध्येय धोरण आमच्या मनाक आसा. ज्या पद्दतीन ज्या विश्वासान तुमी म्हाजेर जो विश्वास दवरले कडेन आसा जे विश्वासान तुमी म्हाका एक सांग्या भितर इंडिपेंडंट एमएलए म्हणून फुडें निवडून दिल्ले कडेन आसा, सांगेचो विकास
जरी खंय तरी कमी फार जालो जाल्यार सांगेच्या लोकांचो आमी स्वाभिमान अजून पर्यंत विकलो कडेन ना. त्या स्वाभिमानाक आमी आज पर्यंत तटस्थ रावले कडेन आसा. स्वाभिमान जर विकपाचो आसलो केन्नाच करून काडटाले, पण ते करपाचें काम केन्नाच केलें ना. सांगेकारांक केन्नाच विक्री केलो वचना हें क्लियर आसा. सांगेकारांक म्हागेल्या केन्नाच हांव विक्री केलो वचना. आज पण क्लियर स्टेटमेंट आसा आनी ताका लागूनच तुमच्या सगळ्या कडेन मागता की सांगेचो उद्धार आज जरी सरकार ना जाल्यार सुद्दां कशे पद्दतीन करून घेवपाचो हें आमकां खबर आसा आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें वतले. तुमची सगळ्यांची पाठबळ जे आज पर्यंत म्हाका दीत आयिल्लें आसा त्या पाठबळाचो सगळो अभ्यास करता. गोंयच्या विविध भागांतल्यान जे लोक आयज खंय तरी आमकां हितचिंतक जे आमचे आसा तांकांय हांव सांगूंक सोदतां की आयज एकठांय जावपाची आनी एके कडेन येवपाची आनी जे विरोध जाता सरकार खंयचें आसूं, सरकार जावं बीजेपीचें आसूं किंवा खंयच्याय पार्टीचें आसूं, जो विशय लोकांच्या वायटा खातीर जाता त्या विशयाक केन्नाच दुजोरा दिनाका. त्याचे विरुद्ध सदांच फुडें रावपाचो प्रयत्न करात. कारण अशें आसा की जेन्ना विरुद्ध जर रावना जायत जाल्यार ते जावंक शकना. पयर आमची एक परिक्रमा कार्यक्रम आशिल्लो आनी तातूंत माध्यमांतल्यान चडशें उलोवप जाल्लें. इतलेंच सांगपाक सोदता की जे प्रोजेक्ट सरकार गोंयच्या भुमी भितर हाडटा ते हाडपाकच जाय. बरे प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार हाडपाक जाय, पूण ताचे योग्य सिलेक्शन जायना. लोकांक कोणाक कॉन्फिडन्सान केन्ना घेतली गेलो वचना. केन्नाच कॉन्फिडन्स घेना. खंयचोय जर प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार तेच्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचो. तेजी बरी विचार म्हणजे बरी त्या प्रोजेक्टान बरी फायदे कितें आसा किंवा वायट कितें आसा हे लोकां मदीं घालपाचो प्रयत्न सरकारान केन्ना केलो कडेन ना. आनी म्हणून अशे पद्दतीचें जे आंदोलन आसा आयज जे तमाम गोंयचे यूथ जे भायर सरले कडेन आसा ते युथाचो हो जो एक उलो आसा त्या उल्याचें कन्वर्जन फुडाराच्या टायमार चड टायम उरले कडेन नाका. तांचोच मनीस उलयताले की इलेक्शनाक टायम पावलो कडेन आसा. इलेक्शनाक टायम पावलो कडेन म्हणटा खंय तरी आतां कुंकुमाय कडेन आसा की आमी आतां फुडली फुडली ते जिखतले म्हणून. तसो विचार तेणी केल्लो जाल्यार तो चुकीचो आसा इतलें सांगता. आनी आयचे तर घडये हांव डिक्लेअर करीन की बीजेपीचे सरकाराचे जे आमदार फुडली जे इलेक्शनाक घेतले 2022 ते सिंगल डिजिटच आसतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. थँक्यू. सांगेची जमीन दिवन सेटिंग सीएमआर करता बरोबर. वाळपयची जमीन दिवन सीएमआरनी सेटिंग हो विषय आता तुम्ही समजून घेवपाचो. जर सांगेची जमीन दिवन तर सेटिंग जाता पयलीं स्वातंत्र्य म्हाका तुमचे क्लियर करपाक जाय. गव्हर्नमेंट जमनींतल्यान सेटिंग करूंक मेळटा हो पयलो प्रश्न तुम्ही सांगा म्हाका. तेजे आन्सर तुमी दिवची म्हाका. ना तो कितें म्हणटा जाणा तेन्ना अशें म्हणटा की गव्हर्नमेंट जमीन तुवें मुद्दम हें केलें ते सक्सेसफूल जावचें गव्हर्नमेंट जमीन जावचें न्ही आनी प्रायव्हेट जमीन घेवन ते सेटिंग करपाक मेळचें म्हणून गव्हर्नमेंट जमीन प्रूफ हाडलो पळय. खूब आसा म्हणटा तो. बरोबर बरोबर. ताजेर तुजें कितें म्हणणें? तुमचे मुखार हांवें प्रूफ हाडला. एक सायड, दोन सायड आनी तीन सायड. पयली आसली गव्हर्नमेंट, दुसरी आसली गव्हर्नमेंट, तिसरी आसली सोसायटीची. सुशिदादी म्हणून पोर्तुगीज टायमार सोसायटी आसा तिची कन्वर्जन जाता कंपनी कितें जाल्ली आसा. इवन त्या जमनी सुद्दां एक 2 रुपयाची जर तुमकां 1 रुपयाची जर कमिशन करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका करून दाखोवचें. कोणी व्हरचे ते घेवचें आनी करून दाखोवचें. हांव तेजे आयुश्यभर धुणी करता करून दाखोवचें. आनी तेणेन आरोप केला की जे प्रायव्हेट जे ओनर आशिल्ले तांचो काय कितें उलोवणी केली काय म्हणटा तो ते तांकां हें करपाक कन्विन्स करपाक तूं कांयच ते थोडी आतां भुमिका प्रायव्हेट ओनर म्हणल्यार हे खाजगी मालक आशिल्ले जमनीचे थोडे खाजगी मालक फक्त एकटोच सुशिदादी कंपनीचे. काय उलोवणी केला म्हणजे तांकां कन्विन्स करपाची कामां तूं काय हें घेवना म्हणटा तो. कलेक्टराक आमचे साऊथ गोंयचे कलेक्टर आसा अजित रॉय हाका तुम्ही सरळ विचारपाक शकता. ह्या कंपनीचे जे हेर्स आसात तातूंतले 8-10 तेंचे मेन जे हेर्स आसात ते हेर्स कंपनीचे म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आमी स्वता बसून ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली. इवन तांणी लेटर दिल्लें सुशिदादीच्या लोकांनी लेटर दिल्लें की आमी जमीन दिवपाक पयलीं आमची ती जमीन घेवपाक जवळ 10 ते 12 फावट तेंचे कडेन मारले की तुमी दियात कित्याक आमचे एक बरो प्रोजेक्ट येता आनी तेचे तुमी करची म्हणून आमकां हेल्प करची म्हणून. ते कोणाकच दिनाशिल्ले पण तांणी एक लेटर शेवटी आयकायकडे केली आमकां. कोण हे ओनराचें नांव सांग. हे सुशिदादी ती सोसायटी आसा त्या सोसायटीचे तेंचे सगळे हे लिगल हेर्स सगळे आसा ताणें लेटर केल्लें आनी ताणें तेंकां सांगिल्लें की आमी जमीन तुमकां दिवपाक तयार आसा प्रोवायडेड आमकां 1000 रुपया आमकां प्रायस दिवचो जो गव्हर्नमेंट एक्चुअल दिवंक शकना. एक्चुअल गव्हर्नमेंट कितें वर्किंग आसा तें करचें तुमी आनी आमकां दिवचो हें ताणें सांगिल्लें. हे लेटर तेंचे तें लेटर दिल्ली सादारण तारीख आसा 28/2019. मार्केट प्रायस कितलो आसा कारण सीएमान अशें म्हणला की मार्केट प्रायस वॉटेवर पळय गव्हर्नमेंट कितें आसा तो ठरवपाचो गव्हर्नमेंटान. सीएमान म्हणला की आमी थंय प्रोजेक्टा खातीर मार्केट प्रायसान तुमी घेवपाक आमकां शक्य ना अशें सीएमान. जेन्ना हो प्रपोजल थर्ड प्रपोजल जेन्ना व्हेलो म्हणजे सुशिदाची जेन्ना प्रपोजल आमी तेजे कडेन व्हेलो ताणें सांगलें की आमी पयशे घालून जमीन घेवंक शकना. मग ताका स्टेटमेंट आशिल्लो म्हणटकीर ताजेर पयशे घालून तांकां फुकट जी जमीन आमचे कडेन गव्हर्नमेंटाक आसा ती फुकट जमीन आमी तांकां दिवपाची आयटी तांकां दिवपाची आमी पयशे घालून घेवंक शकना. सो ताजेर मागीर हो प्रपोजल फुडें वचूंक शकना आमचो. सो प्रश्न जेन्ना फुडें डील करपाचो
हो उलयता त्या रिवॉर्डाचे प्रोजेक्टाचे न्ही हा उलयता त्या रिवॉर्ड सायटीचे ना ना रिवॉर्ड मागे क्लियर परत कर तुमका प्रपोज सायट वन आसा ती कोटाली एरिया गव्हर्नमेंट एरिया आसा थोडीफार लिटिगेशन आसा ते क्लियर करपाक जाताले त्या लोकांक घेवन बसून ओपन नाशिल्लो ओपन जालो तो थोडे ते आमची जी एन्क्रोचमेंट आसा तेगे 4-5 लोकांचो सेकंड सायड आसा ती गव्हर्नमेंटाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ती कन्वर्ट केली जाय जाल्यार ती आमकां आयटीकेचेर दिवपाक जाताली 40 हेक्टर कन्वर्ट कमी जमीन हांगा पीसीएफ करूं शकता ताच्या लेवलाचेर ताजी वयर आसता प्रपोजल वयर घालची पडटा सेंटराक पण तांचे कडेन टायम नाशिल्लो ताका लागून हांवें तिसरी जमीन सोदून काडली शेताची क्वेश्चन जाता की तो इतलो बरो प्रोजेक्ट आसा तुमकां ते रान ना कोडिंग जमीन गव्हर्नमेंटाची जमीन अशें आसतना ह्या सायटीचेर कित्याक जावंक शकना प्रॉब्लम कितें जालो आता जो स्टेटमेंट ताणी केला काल हांव जमनी डील करपाक वता म्हणून कदाचित आसात की हांगा जमनीचे तांकां कांय सुटची ना दिसतालें म्हणून ते जमनी करपाक गेले आसतले ते आतां डिलां ती गव्हर्नमेंट एरिया लोकांक कित्याक सेटलमेंट करया म्हणटलें ती कित्याक जाता आसतलें तेंगेलें हांव सांगूंक शकना कित्याक ही इतली निवळ जेन्ना प्रपोजल दिला आनी हेच प्रेस आमी हांगा घेतलें एकदां गेल्ल्या वर्सा तुमकां खबर आसा ह्याच वरान घेतलें म्हाका आतां याद जाता ह्याच वरान आमी घेतलें आनी तुमकां सगळें दाखयलें ओपन कितें आसलें हितून हायड सीक काय ना आणि तुमकां इतलें जर दिसता तर तुमकां सगळें प्रेस मिडिया वेलकम करता तुमी येवचे आमचे एरियेक ती लोकवस्ती बी काय ना तुम्ही आमच्या एरिया येवचे त्या एरियाक हांव तुमी 1-2-3 दीस दवरता तुमकां ती स्पेशल आणि तुम्ही त्या तिनी एरियाचेर तुमी पाहणी करून घेवची लिवना लोकवस्ती बी काय नाशिल्ली पण लोकवस्त नाशिल्लो न्ही ना ह्या एरियाक लोकवस्ती ना ती लोकल लागना लोकवस्ती आसा लोकवस्ती ना न्ही पण त्या एरियाचेर कोण लागना तितून इश्यूज कितें आसलेले लँडाक खंयच्या एज फार एज इलिगल एनक्रोचर्स वो कितें आसलेले ना सांगितलं तुका इश्यूज म्हळ्यार पयलीं तो थोडोफार आशिल्लो तो क्लियर करपाक जातालो गव्हर्नमेंटाच्या पासून सेकंड जो गव्हर्नमेंट एकूय इश्यू ना तातूंत डिटेल जावन बरयल्ले आसा एकूय इश्यू ना फक्त लँड कन्वर्ट करची पडटाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसा ती तुमी आयटी दिवपाक पडटाली इतलोच इश्यू आशिल्लो आतां पळय मेलावली जाल्यार लोक किंवा लोकल विलेजर्स हिंगा लोकांचो तुका सपोर्ट आसलो तुमचो हांगा जेन्ना फर्स्ट सायट प्रपोज जाल्ली तेन्ना लोकांक हांवें म्हाजे स्वताचेर सगळे लोकांक आपयल्ले हांवें ओपन हें दवरलें डिबेट दवरलेली ज्या आयआयटीचे इन्चार्ज आशिल्ले तांकां दोगांय जाणांक आपयलें की आयआयटी म्हळ्यार एक्झॅक्ट कितें हें लोकांक समजून सांगचें म्हणून जवळ जवळ 1000-1500 लोक त्या मिटिंगाक आशिल्ले सांगावयले आनी लोकांक तेणी सगळें समजून सांगलें थोडोफार ते डिबेट जालो थोडे लोकांनी आमकां विरोध बी केलो पण विरोध जाल्या नंतर तेजे नंतर परत त्या लोकांक थोडे थोडे घेवन बसून गांवच्या लोकांचे मेन आमच्या हांगा जमनी भितर लोक लागताले तांकां घेवन तांकां सांगले विशय कितें आसता तांकां क्लियर जाल्लो फक्त एकूच विशय उरलो नाटकणी म्हणून जी फॅमिली आशिल्ली तांगेर पयलींचें एक मॅटर आसा जे कोर्ट ताका एक कोर्ट आसा आमचो सिव्हील कोर्ट जो आसा त्या कोर्टाची एरिया गेले तांकां अजून तांगेले क्लियरन्स जाले कडेन ना सो ताणें कितें सांगलें की ही जमीन तुमी घेवची पयलीं आमची थोडी फार जमीन आसा तिचे आमकां पेमेंट करा म्हणजे गव्हर्नमेंटान पेमेंट करचो आनी मागीर आमी तुमकां हँड ओवर करता सो तेजी फुडें त्या उलोवपाची परिस्थिती ना आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना आतां ह्या विशयाचेर कितलो गवार जाला आनी एक तें प्रपोजल काल पळय तो शुगर संजीवनी दिल्लो शुगर फॅक्टरी सीएम उलयलो डू एक्सपेक्ट नाउ सीएम द गव्हर्नमेंट विल हेल्प इस तितून तुजें आयकतले वो कित्याक म्हणून आता एक तरी पाठिंबा काडलो कडेन आसा सपोर्ट काडलो कडेन आसा सो विशय खंय तरी सायडीक उरलो पूण तूं कितलें सांगता जें धोरण ताणें सांगले कडेन आसा हांव ऑडियो रिकॉर्डिंग तुमकां दिता जें तें आसा आतां दिना तुमकां परत घेतलो पण जे धोरण ताणें सांगला की ह्या पद्दतीन फुडलीं 4 ते 5 वर्सां आरकेवी त्या आरकेवी आसा राष्ट्रीय किसान हें आसा प्रोजेक्ट आसा तो हांवें सांगलो तांकां आतां जेन्ना तुमी ट्राय करा 60-40 जेन्ना मिनिस्टर विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना ती टेक ओवर सीएमान विजय सरदेसाय दिल्ली त्या टायमाचेर दिल्ली पण हेंच्यानी परत ते जेन्ना सरकारचें जालें तेन्ना परत काडलें आनी पब्लिशर दिली आनी आतां परत नाट केलें की परत आमी एग्रीकल्चर दिलें म्हणून तें हें तुमकां क्लियर सांगता सो हांवें तांकां सांगलो कॉन्सेप्ट दुसरी गोश्ट सांगता तुमकां की जो प्रोजेक्ट आता करूं सोदता की त्या फंडांतल्यान आमी करतले फुडलीं 4 ते 5 वर्सां नंतर हे स्लो पॉयझन आमच्या शेतकारांक दिल्ले कडेन आसा की स्टँडींग क्रॉपाचे आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून स्टँडींग क्रॉपाक पयशे दितलेच दुसरे वर्सा कितें करतले कोण मारून घेवन व्हरपाक वतले म्हणटा ते कोण मारून ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना ते तुमकां स्टँडींग क्रॉपाचे पयशे दिता तुमकां परत तुमी ऊस करपाचो जो पर्यंत ऊस करता तो पर्यंत फुडलीं 4 ते 5 वर्सां तुमकां पयशे दितात ऊस मारपाक जाय खंयचोय बापूय जेन्ना भुरग्याक जल्माक घालता ते भुरग्याक मारून दुसरे भुरगे जल्माक घालता ऊसाचे किंवा शेतकऱ्याचे जेन्ना खंयचें झाड शेतकार लोक लायता तेन्ना तें झाड जगयता मनीस बरें तेची फळां जर मेळपाचें जाल्यार ते फळ मेळपा टायमार ते अचूक टायमार ते कापणी करून तेची परत बाल पडली जावपा जाय ते जाग्यार दवरपाक मेळटा किंवा तो मारले तेणें सायडीन उडयलो आपल्या आतां स्टँडींग करपाचे पयशे मेळ्ळे ह्या वर्साचे आतां हो मारया आनी सायडीन उडोवया आनी परत दुसरे रोवया परत दुसऱ्या स्टँडींग पयशे घेतले आपूण रोयलो जेन्ना मार हांगा ज्या जाग्यार पळयता आमी वाड जाल्लो खंयच्या वाड्याचो शेतकारांनी पळोवपाक जाता म्हाका सांगा तुमी हे स्लो पॉयझन दिल्ले कडेन आसा 4 ते 5 वर्सां जेन्ना फॅक्टरी नवी बांदता म्हणटा तो
नवी ज्यांनी फॅक्टरी बांधले आणि वाटून कोणा तरी आमकां एजन्सीचे लोकां दितले कोणा तरी आमी हे करतले अशें म्हणून तेंचे कालचे स्टेटमेंट एक आसा भितर उलयल्लो तो सांगता तुमकां सो त्या बेसिसार गेल्ले जाल्यार 3-4 वर्सां तयार जाता येवच्यान 4 वर्सां मागीर उस्कार पळय शेतकार आसा तो गेलो तेजो निसंधान जावपाचें सो हे वायबल ना आमी इतलें सांगलें तेंकां की अंदू थोडे पयशे घालया चालू करया म्हाजे जो प्रोजेक्ट दिला तुमी तुमकां आमी सांगलें त्या प्रोजेक्टा प्रमाणे फुडली 3 ते 4 वर्सां ही फॅक्टरी नो लॉस नो प्रॉफिट आमच्यान हाडपा जाता जर 2 लाख क्रशिंग ऊस आमी करता जाल्यार प्रॉफिट मागीर आमचें 1.5 लाख जर केल्यार जाल्यार फुडले आनी हो ऊस खंयच्यान मेळटलो तुमी प्रश्न म्हाका परत करतले हो ऊस आमच्यान तयार करपा जाता कारण तशे पद्दतीचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॅक्टरी ते बसोवपा जाय ते बसयल्यार आनी तशे पद्दतीचे कार्यक्रम सगळे वेवस्थीत केल्यार जाल्यार तो ऊस वाडपाचो नक्कीच तयार आमचे करूं शकता आनी ते करून प्लस केन ऊस आयज पर्यंत सरकारान तेंचे जवळ जवळ 50 लाख दिवपाचे आसा केन ऊस जो आमी गेले 3 वर्सां पयलीं घेतिल्लो तेंचे पयशे अजून दिले ना ते शेतकारा कडेन हांव भोंवन आयला स्वता शेतकार मारपा आयले आमी स्वता आमी भोंवन आयले कित्याक मारपा आमचे पयशे तुमी कितें करपा आयल्या जाणा हांगा ताका सांगचे पडलें आमकां आमी फक्त सर्वे करपा आयल्या जर आतां जर फॅक्टरी आमी चालू करता जाल्यार आमकां 30-35 हजाराची फॅक्टरी चालू करूंक शकना आमकां मिनिमम 60,000 टन तरी ऊस ह्या वर्साक केन ऊस जायो ताका लागून तुमचे कडेन आयल्या जर हांव म्हाजी प्रपोजल जर गव्हर्नमेंट एप्रूव करता जाल्यार हांव परत तुमचे कडेन येता हें परत तांकां सांगूंक पडलें आमकां आनी ते सांगले नंतर लोक कन्विन्स जाले अजूनही केन ऊसा लागून जो म्हणजे घाटावर ऊस आमचे येता हांगा तेंचो संजीवनीचेर अजूनही भरोसा आसा तेजें कारण कितें जाल्यार आमचे काटा जो आसा पेमेंट सॉरी काटाक आमी हे करता आमी वेट करता ती आमी कटिंग करपाक वचना तेंचो तो एक विश्वास नाही आसा वयर तेंची प्रायवेट कंपनी काटा पेमेंट मारून घेता सो ताका लागून तेंचो अजूनही विश्वास आसा गेले 30-35 वर्सां तेजे संजीवनीचे तेंचा ऊस ते पळय धाडटात तेजें कारण तें आनी अजून लोक रेडी आसा जर आमकां मिनिमम वयलो ऊस जर आमी घेतलो जाय म्हणजे किती लागते तो आणि मिनिमम आमचो ऊस जर 50-60-70-100 हजार टन आमी वाडयता जाल्यार मिनिमम 2000 क्रशिंग आमी फुडली 4 आनी वॉच प्लांट जे लोक म्हणटात हांव क्लियर करता तुमकां कित्याक 4 एजन्सी हांगा हाडले आनी दाखोवन गेले सगळे ह्या प्लांटाची खंय तरी प्रॉब्लेम आसा काय कितें तांच्या मता प्रमाणे वॉच प्लांट आमी 2 लाख क्रशिंग करूंक शकतात फुडली म्हणजे जे भितर तेजी चेंजीस करपाक ते चेंजीस आमी थोडी करून घेता आनी वॉच प्लांट आसतोच प्लांट आमी फुडले 2 लाख क्रशिंग आमी करूं शकता व तांची मत आसा एक्सपर्ट जे हांगा हाडले तेजे कडल्यान आणि तातूंत भितर एक एक्सपर्ट आमकां मेळ्ळो तेजे आमकां प्रोपोजल म्हणजे आमकां मान्य जालें म्हणजे हे वायबल आमचे गव्हर्नमेंट आसा म्हणून आमी तेंचे फुडें व्हेलें तेन्ना त्या प्रोपोजलाक काल सरळ सांगता ते तूं एग्रीकल्चर काय सांगना कसंय सायडी सांग तूं दुसरें सांगाता तुगे सांग टेक्निकल कोणाक तूं सांगाता ताका विचार सांगता ताका ती मदीं कळप ना आमकां तें काय करपा ना पयशे घालपाचे ना आमकां तुमी तो चलया कसो चलोवपाचो अरे हो कितें विशय ऍटलिस्ट तें प्रोपोजल आयकोन तरी घेवचें आशिल्लें ते प्रोपोजल आयकोन घेतले नंतर बाबा तेजे विचार करपाक जातालो आमी एग्रीकल्चर सेक्टरूच चेंज करूंक सोदना त्या लोकांक भुरग्यांक आज 120 भुरगे जवळ जवळ आमची पास आउट जाले ग्रॅज्युएट एग्रीकल्चर दनपारचे त्यांना आमी जाल्ले कडेन आसा आज तांकां जॉब काय आसा दिवपाक शकता तुमी आज त्या फॅक्टरी मध्ये आमी दिवं शकता कितले वाडोवपाक जाय गोंयांत ऊसाची प्रोडक्शन तूं म्हणटा तेच्या गोंयांत मॅक्सिमम ऊस आमी 90,000 आमी करूं शकता ओवर पिरियड ऑफ फुडली 4 वर्सां भितर 3 ते 4 वर्सां भितर 90,000 करूं शकता प्लस केन ऊस आमकां जाय मिनिमम 2 लाख तरी क्रशिंग म्हणजे 1.5 लाख क्रशिंग जाय जाल्यार म्हाजी हिशोबा प्रमाणे फॅक्टरी नोलच प्रॉफिट येता आनी मॅक्सिमम मी 2 लाख क्रशिंग हाजेर करूं शकता सो ओव्हरऑल आनी कोणाक कितें विचारपा आसा गावकर साहेब विचार असं वाटतंय की मुख्यमंत्र्यासारखा जबाबदार व्यक्तीने तुमच्यावरती जो आरोप केला तुम्ही आता जे डॉक्युमेंट्स दाखवले ते नक्कीच त्यांच्याकडे असतीलच इतके डॉक्युमेंट्स असताना तुम्ही कोणत्या आधाराने म्हणताय की मुख्यमंत्र्यांनी हा जो गंभीर आरोप केला तुमच्यावर कशासाठी केला असेल डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे असतील तुम्हीच कबूल केलाय ते आता त्यांना माहित आहे त्याच्यावर मी काही उत्तर देऊ शकत नाही पण एवढंच मी सांगतो हा जो आरोप केलाय तो एका म्हणजे एक प्रतिष्ठित जागेवर बसलेले गोव्याचे सीएम आज आहेत ते डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तोंडातून जे ते वक्तव्य केलेले इव्हन मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतो पत्रकारांनी कुणी तुम्ही त्याला विचारलं नाही आयटी बद्दल पण तरी सुद्धा त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही आहेत म्हणून मी सांगतो म्हणजे काहीतरी वरती घडलं ना त्या दिवशी आणि तो फ्रस्ट्रेशन इथं काढतो हे तुम्हाला दिसतंय त्याच्या तोंडावर फ्रस्ट्रेशन आणि काल ते दोघी बसले होते ना जे स्क्रॅप मटेरियल बसले होते एक होतं इथलं आपलं पातोड्याचं आणि एक होतं कानपूरचं त्यांच्या तोंडात तेच होतं त्यांच्याबद्दल मी म्हणतोय मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल म्हणतोय की त्यांनी एक आपल्या सरकारवरती आरोप करणं म्हणजे कुठे ना कुठे भ्रष्टाचार वाढलेले असं वाटते का तुम्हाला ज्या सरकारमध्ये आम्ही सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्याच म्हणजे त्यांच्या बरोबर आम्ही आहेत आणि त्यांनी बेजबाबदारीपणे वक्तव्य केलेलं आहे त्याची माझी अजिबात मान्यता नाही याचा जर जो माझ्यावर तो आरोप करू शकतो याचा जर त्यांचेही कुठले तरी जे एमएलए किंवा मिनिस्टर असणार तिथेही काहीतरी काळ असणार त्यात मी वांधा पडत नाही रेगरांची टिका या प्रकल्पाचं ते मार्ग कितें रेगरांची समोलाक बी जमीन समोलाक ते तुमचा जर
ना ना तशें काय नाशिल्लें हो टोटल सडो आशिल्लो टोटल सडो आनी ते आयुश्यात काय जावंक शकना कांयच जावंक शकना ते म्हणून ती आमी सिलेक्ट केली कित्याक एक झाडां ती मारूंक शकना कित्याक आमी निसर्गांतल्यान वयर सरलेले लोक आमी निसर्ग तयार केला आमी शेतकार हांव वर्सा मिनिमम 200 झाडां तरी लायता म्हाज्या हातीन आमी निसर्ग तयार केला आमी ती मारूंक शकना सो जे जाग्यार मॅक्सिमम लुकसाण जायनासता मिनिमम लुकसाण करूंक शकता जाल्यार काय हरकत नाशिल्ली म्हणजे ह्याच पद्दतीन दिल्ले कडेन हांव तुमकां वेलकम करता तुमकां तिनी सायडी दाखयता क्लियर सांग तुमकां तुमची एक सगळे पत्रकारांक पणजेच्या पत्रकारांक सगळ्यांनी येवचें हांव तुमकां दाखयता एक सायड दुसरी सायड आनी तिसरी सायड दाखयता आनी तातूंत तुमी त्रुटी काडच्यो ह्या फायली प्रमाणे प्रसाद बाब तुमचे तुम्ही 2-3 वर्सां पयलीं GFDCचो राजीनामा दिलो हय अध्यक्ष पदाक तेन्नासून तुम्ही सांगले की आपण सरकारच्या पाठिंबा बद्दल विचार करतलो हय प्रेस कॉन्फरन्स हय आता तुम्ही आता आयज इतल्या वर्सांनी तुम्ही परत करता तुमकां दिसना लेट जालो सो ना त्या वेळाचेर कदाचित आसूं शकता ना म्हणून मनोहर भाई जेन्ना आशिल्ले तेजो हे दिवपाचें कारण कितें आनी तेंय बी आमी एक प्रोजेक्ट घातिल्लो कित्याक जेन्ना खंयचें चेअरमॅन पद दिता किंवा खंयचे खुर्चेर आमकां जबाबदारी बसयता त्या जाग्यार बसले नंतर कांय गोश्टी करून दाखोवची पडटा ती गेले नंतर कळ्ळें की ती करपा सारकी संदीच नाशिल्ली व्हडलीशी त्यातली कांय फंड्स ना प्लॅन्स ना ती कांय जे लोकांक ती बसयले कडेन ते लोक ते आज पर्यंत ते भुरगे 5,000 विड्रॉल करता 15 ती काम करता तांचे खातीर कांय ते धोरण ना ते एक 10-15 भुरगीं ती कामां आसा तांचे खातीर कांय ना फक्त एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे 2 ऑफिसर ती व्हरून हाजे दवरले कडेन आसा सो सांगपाचें तशें थंय सुद्दां आमी 2 प्रोजेक्ट घातल्यात एक प्रोजेक्ट काजूचो जी एरिया कशी वाडोवपाची आनी दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी बॉटनिकल गार्डना भितर पण आयज हेजेर जर उत्तर दितना टोटल तुका परत एकदां येतलो आयज जे विशयाचेर नाका म्हाका विशय आयज इतलोच आसा कंडक्ट करपाचो की जे सीएमान काल वक्तव्य केला त्या वक्तव्याचेर आमी धिक्कार करतात ताचो हे करतात आनी आयच्या क्षणांतल्यान दुसरो प्रश्न असा की आता विधानसभेन भाजपा कडेन बहुमत बरें आसा हय आयज तुमची गरज ना पाठिंबा हय बरोबर बरोबर हय म्हणजे तुमकां यूज एंड थ्रो केला कितें दिसता का तांकां जड जाल्ली जड जालना काळो विशय उलयलो आसतना ताणें जड जालो आसतलो म्हणून तांकां विशय उलयलो आसतलो कित्याक खंयच्या पद्दतीन तांकां हा हे एकूच प्रकरणान जड जाला आनी कितें आसा कदाचित आसत कित्याक IIT ती तेणी जो म्हाजी स्टेटमेंट केलो कडेन आसा तो ती कितें करपाचो आसतलो कित्याक ते IIT केल्या नंतर कदाचित ते जमनींतल्यान ताका कमोवपाक मेळपाना कित्याक ती गव्हर्मेंट लँड पण ताचे सायडीन पळय कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आं आनी आज हांव अशें म्हणन की हांव तेन्ना उतर यूज करपाक म्हाका बरें दिसनासलें पण आयज हांव म्हणन की प्रॉपर्टी सावंत पळय कितें म्हणटा आसा ते खंय तरी ते लागता शेअर मेळावलेच्या लोकांक तुमचो सपोर्ट आसा ते आंदोलन करता ते आतां पर्सनली म्हाका वचून ती विचार करचो पडटलो कारण बारीक समाजाचे लोक ती सगळे आसात ट्रायबल्स आसात बाकी सगळे जे पयलीं सावन रावून जाय ते बाकीचे लोक आसात सो हाचेर म्हाका विचार करपाची आयज गरज पडटली कारण तांचेय थोडे लोक म्हाका इन कॉन्डिशन आशिल्ले पण हांव तातूंत भितर पडना कित्याक म्हाका तितले पयस वचून हें करपाचो विशय नाशिल्लो पण जेन्ना आयज गोंय स्तराचेर जेन्ना लोकांचेर जर खरेंच अन्याय जाता जाल्यार हांव एक सांगीचो उरूंक शकना म्हाका गोंयांत विचार करपाची गरज पडटली आनी तेजे खातीर जर खंयचे तरी बारीक लोकांचेर किंवा नाकासले कारणां लागून खंयचो बारीक जावं व्हड मनीस नाकाशिल्ले कारणां लागून तेजेर जर आरोप जातात किंवा ताका जर चुकीच्या मार्गान लोक सरकार व्हरपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार हांव सदांच गोंयची खंयच्याय तरां खंयच्याय लोकां बरोबर आसतलो तुम्ही बीजेपीन करतले तुमी हां तुम्ही विजिट करतले तुमी हय हांव विजीट करता पर्सनली प्रसाद बाब आयज तुम्ही तुमचो सपोर्ट काढून घेतला न्हू सो तुमकां इतलो टायम कित्याक लागलो फक्त तेंच्यांनी तुमचेर उलयले म्हणून तुम्ही सपोर्ट काढून घेतला अशें कितें टायम खंय लागलो काल न्ही पयर ताणें वक्तव्य केला ना तेच म्हणटा फक्त तुमचेर उलयले म्हणून तुम्ही सपोर्ट काढून घेतला उलयतनाच म्हणजे तुजी गरजच ना अशें सांगता ते वक्तव्य अशें केलें की तुजी गरजच ना मागीर कितें आमकां थंय रावपाक जाय आमी स्वाभिमान केन्ना विकलो कडेन ना हांव तें सांगता म्हाका सांगकारांक आमी स्वाभिमान केन्ना हांवें तरी विकून दिल्लो कडेन ना दिवपा जाल्यार केन्ना दिवपा येतालो पण हांवें तो केन्ना केल्ले कडेन ना आनी म्हणून सांगता तुका आज म्हाका तें करपाची गरज ना आमी आसा ते आमचो हे आतां पब्लिकली जाला पूण हेच्या पयलीं अशें कितें जाल्लें तुमच्या वांगडा म्हणल्यार अशें ना तशें केन्नाच जालें ना तशें केन्नाच जालें थँक्यू सगळ्यांक देव बरो